नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार या कार्यावळीत तुमच्या येवकार आसूं सांगाती गौरांग प्रभू मळकणीकार तुमचे मुखार घेवन येतो सगळ्यो सगळे गोंयांतल्योच खबऱ्यो. आनीक गौरांग सद्याक एक खबर जी अजुनूय तितलीच गाजता ती म्हणजे सावड्ड्या आमच्या कुडचड्याचेर तन्वी वस्त म्हणटे एक बायलेन जे आमचे जाणटेल्यांक घाल्ली टोपी. मेन म्हणटा ते आतां तेगेलो दुसरो पुलिसाचो रिमांड आज काबार जातलो. फाल्यां तिका परत कोर्टा मुखार हें करपाचें आसा आनी फाल्यां परत आनी तिणे आनी तिचो साथीदार आसता आनंद जाधव ताणें बेलाक घाल्ले आसा केपें कोर्टा मुखार. फाल्यां हो बेल येवपाचें आसा. सो मेन म्हणटा ते फाल्यां ह्या प्रकरणाक तिका बेल मेळटलो काय फुडें आनीक पुलीस कस्टडी वाडटली तें पळोवचें पडटलें. पूण एक हें की इतले तिणें पयशे हें केले पूण तिच्या एकावंटाक फकत 8,500 रुपया आसा. सो हे पयशे केले कितें हाजो ठाव खंयच मेळना. सो पुलीस ह्या बाबतींत अजून आनी पावनात कशें काय? पुलीस पावना म्हणल्यार तेंच न्ही, इन्व्हेस्टिगेशन एक तर सारकी जायना, इन्व्हेस्टिगेशन सारकी जायना काय सारकी करपाक सोदना तें अशें. आतां ताका बेल घेवन कांयच जायना. जर तुमी ते हाजे कडेन ट्रेस करपाक शकना जाल्यार ताका बेल घेवन आनी फायदो कितें ताजो? सॉरी तुगेले रिमांड घेवन फायदो कितें? पूण ते आतां म्हणल्यार पुलिसांनी ताजो ट्रेल कसो गेलो, खंयच्यान खंयच्या एकावंटाक गेले आनी आयचे हातूंत ते इट इज इजी टू करपाक. आतां बँकेंतल्यान तांणी हें घेवन इन्व्हेस्टिगेशन करून येना म्हणल्यार खंय तरी पावपाक जाय आशिल्ले पयशे बाबा गेल्यात खंय. आनी दुसरें म्हणजे ताची रिकवरी जातली कशी? रिकवरी इम्पॉर्टंट इज रिकवरी. आनी तेच म्हणजे मेन म्हणटा ते पयशे काडटकीर ते खंय गेले, कोणा मेरेक पावले. फकत भांगर आशिल्ले ते भांगर ताणें ते घाण दवरिल्ले म्हूण मेळपाक शकले. हे आतां पयशे ताणें जर खंय इन्वेस्ट केले जाल्यार खंय केल्यात, कितें केल्यात, ताजें ट्रान्झॅक्शन तांकां मेळपाक जाय आशिल्लें येन्ना म्हणल्यार हें सर सोदून काडिल्लें जाल्यार तांकां आर्ग्युमेंटाकय बरें पडटा आशिल्लें. हें पुलिसांनी काडलां काय ना हें मेन प्रश्न. पुलीस काडपाक शकतले. पयर जेन्ना आमचो दुसरो रिमांड घेतलो तेन्ना पुलिसाचो आर्ग्युमेंट आशिल्लो तांकां रिमांड कित्याक लागून ती कस्टडीक जाय हे पुलिसान सांगपाची गरज आसता कोर्टाक. पुलीस सांगपाक लागले आमी वचून तांकां सायनी घेवंक ना म्हणून. म्हणजे 8 दीस ते दोगूय जाण एक्यूज आमचे पुलिसा कडेन आसा. पुलिसा कडेन सायन घेवपाक टायम ना काय म्हणून. एक्झॅक्टली. सो हे जो सगळे पयले पुलीस ह्या तुमी खरेंच सामके सिरियसली हे करतात काय फकत बाकीचे म्हणटात ते कॅश फॉर जॉबाक कुशीन उडोवपाक लागून हे प्रकरणां कुशीन उडोवपाचो प्रश्न? तूं जर इन्व्हेस्टिगेशन कॅश फॉर जॉबाचें इन्व्हेस्टिगेशन पळयत न्ही जाल्यार सेम ह्या तरेचें इन्व्हेस्टिगेशन जालें. म्हणजे तन्वीच्या हातूंक जाल्लें आसा. कॅश फॉर जॉबाक 2 जाण मडगांव धरली. हांव बाकीची सोडूनच दी, मडगांव धरिल्ली तांगेली. तांचे कडल्यान पयशे तिसऱ्या एकावंटाक गेले हें ताणें कोर्टान सांगिल्लें आसा. पूण तो तिसरे अकावंट कोणालो ताका अजून पर्यंत हाडना. आनी ह्याच वर्साक न्ही 2023 पयलीं जाल्लें सेम 2 बायलो तांणी आनी एकट्याक म्हाका दिसता 25 लाखांची कितें घाल्ली टोपी. तेन्नाय बी ट्रान्झॅक्शन तातूंकच गेल्ले. आनी ती से पयली जाल्यार ती कोर्टा मुखार दवरली एडवोकेटान तेगेल्या बेल आर्ग्युमेंट करता आसतना. ती जेन्ना 2023 घाल्ली ती से तांणी कोर्टा मुखार दवरली आनी सांगलें पुलिसांनी कशें निश्काळजीपणान काम केलें तें. आनी आतां तुमी कित्याक एक्स्ट्रा मागता काय म्हणून. सो तुवें जर हांगा पळयलो जाल्यार त्या मनशाक तिसरो मनीस जो आसा ताका अजून पर्यंत हाडपाक पावलो 2023 बी आनी आतां 2024 बी. सो एक वटेन पळयलें हें तन्वी वस्तादचें प्रकरण तें तशेंच पुलिसाचें इन्व्हेस्टिगेशन सामको लो पोलान चलता. जो प्रकरणाक जसो तपास जावपा आशिल्लो तो जालो ना अजून पर्यंत. कारण अजुनूय ताचे आतां म्हणल्यार सगळे केस ओपन जावपाय. 27 जर केसी आयल्या ते 27 जाणांचे पयशे ताणें काडले कशे, ते आनीक इन्वेस्ट खंय केले, कितें केलें, मोडले जाल्यार मोडले खंय मोडले हे सगळे अजून पुलिसा कडेन एकूय येना. फाल्यां आतां पुलीस ताका रिमांड मागतले काय कितें, कशें मागतले, कित्याक जाय कस्टडीक म्हणून मागतले तेच कळपाक येना. आनी तुमी न्याय लोकांक दितली कशें हाजेर? मेन तो न्ही, लोकांक आपल्यालो पयसो येवपाक जाय. मिस्टेक जाली तांची, तांकां फसयले म्हणजे राजो पयशे येवपाक जाय. पयशांचे जर ट्रेल मेळना तुमी तें मुखारलें कांय करपाक शकपाना आनी ताका कस्टडी घेवनूय कांय फायदो ना. सो एन्ना म्हणल्यार तुमी तो पयशांचो जो ट्रेल आशिल्लो तो सोदपाक जाय आशिल्लो ट्रान्झॅक्शन. आज हांवें कन्सर्न पुलीस ऑफिसराक विचारलें तो म्हणटा ना आमी आमचो तपास चालू आसा, आमी ते खंय पावले ते सोदतात अशीच फकत उतरां मेळटात. करप आज आनी एक ह्यो आशिल्लो तो आज आमचे जी तारोलकार गोवा हावजींग बोर्डाचो चेअरमॅन तो हांगा मडगांवां आगाळी तांचो जो नवो प्रकल्प हे ताजे बुन्यादी फातर बसोवपाक येयलो.
जितान एक सनबर्नाचेर एक कॉमेंट स्टेटमेंट केल्लो आसा, कितें करता? असो ताका विचारलें तेन्ना सांगलें की सनबर्न गोंयाक जाय. तो म्हणटा हय व्हेरी इम्पॉर्टंट. इडियम फेस्टिवल्स लायक सनबर्न आर व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज आमची स्टेट आसा ती टुरिस्टीक स्टेट आनी ट्युरिस्ट मोठ्या प्रमाणात एट्रॅक्ट जातात ह्या हाका. हेच जी तळवळकरान कांय म्हयन्या पयलीं स्टेटमेंट केल्लो की पेडण्या तालुक्यांक आमकां सनबर्न नाका. पेडण्या ही कलाकाराची खाण. हांगा बरे बरे संगीतकार आसात, बरे बरे तबलापटू, वादक, नाटककार आनी असले हातूंक आमकां सनबर्न नाका. पयर हांव एक डिबेट पळयतालो आमच्या गोमंतक टीव्हीचेर. ताजेर सिद्धार्थ कोळगांवकार बीजेपीच्या एक स्टेटमेंट केलो जेन्ना राजू नायकान ताका विचारलें की सनबर्न जाय. सनबर्न वर्सान वर्स जाता म्हणटो, कितली वर्सांच जाली जाता. फक्त कितें आसा, स्टार्टींग सगळे अपोज करपाक रेडी आसतात, अपोज करपाक. आनी जशें जशें फेस्टिवल लागीं पावता तेन्ना तेन्ना म्हणटो सगळो आवाजूच बंद जाता ओपोजाचो. ते प्रकरण म्हाका दिसता जिताल्या भानगडी तशें जाल्लें दिसता. पयलीं अपोज केलो आनी आतां फेस्टिवलाची डेट लागीं पावली तो म्हणटा आतां इडियम आमकां जाय. पूण आतां तो समर्थनाक आयला इडियम आमकां जाय म्हणटो आनी इडियम केल्यार एक म्हणटा की ते खंयच्या जाग्याचेर करपाचें तो तांचो कोण लोकल ते लोकल आपल्या मतदारसंघाक आयला ना म्हणटे आपूण ताचेर उलोवपाक शकना. फक्त आपल्या मतदारसंघ आयला ना म्हूण आपल्या शेजारा मतदारसंघ. पूण इडियम फायनली कित्याक जो मनीस पयलीं नाका म्हणटालो तो आतां इडियम जाय म्हणटा. आनी ही आतां चर्चा थांबयता आसतना आज आनीक हें जाल्लो की प्रेस कॉन्फरन्स जाली जी आमचे रमेश तवडकरान, हांगा सभापती रमेश तवडकर, थंय ताणें पॉलिटिकल एक दोन हें आसात की रमेश एक हो जाल्लो आसा की रमेश तवडकराक कॅबिनेट पोजिशन मेळटा. आनी रमेश तवडकर आज विचारलें तेन्ना रमेश तवडकरान सांगलें की ना आपूण त्या रेसीकच ना म्हणून. ताणें रेसीक ना अशें म्हणना. ताणें सांगलां की आपल्याक आपणे खंयच मंत्रीपदाची डिमांड केल्ली ना आनी आपल्याक आपूण आसा थंय सुखी आसा. आपलें कार्य, आपल्याची फोकस जो आसा तो आपल्या कार्यकर्त्याक जो आपले बरोबर आसा ताका कार्यकर्त्याक वयर कसो काडपाचो हाजेर आपली कार्य चालू आसा. जावं समाजाचो शेवटचो मनीस आपल्या मतदारसंघा साकून आपूण स्टार्ट करता, जो आपल्या मतदारसंघात शेवटचो मनीस आसा ताका हेल्प कशें करप, ताका वयर कशें हाडप हाजेर आपलो फोकस आसा. आपलो मंत्रीपदाचेर अजून आपल्या मंत्रीपदा कडेन खंयच डिमांड केलें ना, पार्टी कडेनय केलें ना, जावं सीएमा कडेनय केलें ना. मंत्रीपद आपूण आसताय सुखी आसा आनी आपल्याक जो आपले कार्यकर्ता आसा ताका वयर काडपाक जाय. सो ताणें आतां सांगलें त्या भशेन आमी जो 24वा लोकोत्सव करतात तो फुडलो जो लोकोत्सव आसता खंय तेन्नाच्यान खंय थंय जे लोकोत्सवाचें आसा तें एक दालन टायप, भगवान बिसरा मुंडा ग्राम म्हणटा ताका नांव दिवपाचें आसा. थंय जी दालनां आसात ती 24/7 म्हणजे 365 दीस ती थंय उरतली. म्हणजे फुडली वर्सां साकून अशें तांचो प्रयत्न आसा म्हणटा आमी. सो दॅट थंयचे लोक जे लोकल कितें आसात जावं ते आयुर्वेदीक वखद करतात जावं आनी कितें करतात तांकां एक स्टेज टायप थंय आनी तांचे एक सेंटर टायप अशें करपाचो आमचो प्रयत्न आसा हें ताणें सांगिल्लें आसा. सो हे जर सगळें जर पळयलें जाल्यार आतां हो लोकोत्सव जो 24वा लोकोत्सव आसा आतां जावपाचो आसा तातूंत कितले लोक येतले अशें? लास्ट इयर ताणें सांगलें ते भशेन लास्ट इयर 2 लाख सुमार लोक आयिल्ले आनी ह्या वर्साक ते ताच्याकय चड वाडटले. विविध भागांतल्यान म्हणटो देशांतल्या विविध भागांतल्यान जे आदिवासी जे आसतले तांचे वेगवेगळे तरेचे डान्स कल्चर, महाराष्ट्रा, आसाम, बाकीचे सगळे स्टेटींतल्यान, तामिळनाडू अशें आमी निमंत्रण दिल्लें आसा. आनी थोडे हे तांणी एक्सेप्टय केल्ले आसा आनी ते येवपाकय तांची पथकां येवपाक लागिल्लीं आसा. सो टोटल ऑल ओवर अडेज लाख सुमार लोक जावपाचो तांचे कडेन एक्सपेक्टेशन आसा. तितली तयारी तांणी जे तयारी म्हणटा आमी केल्ली आसा. सो हे जर सगळें जर पळयलें जाल्यार परत एक प्रत्येक वेळार रमेश तवडकर हे सांगता की आपल्याक तो जो आदर्श जो ग्राम आसा ताणें तो हें केला आमोण्या, थंय तो म्हणटा तातूंतल्यान तागेले कॉन्सेप्टांतल्यान ते गांधीजीन जशें कशें गांवांतल्यान गांवाचेर कॉन्सन्ट्रेटेड इकॉनॉमी तसो कॉन्सेप्ट परत आपल्याक हाडपाक जाय अशें ताजें हें आसा. गांवाचेर आनी दुसरें म्हणजे रुरल गोवा दाखोवपाचो एक आमी प्रयत्न करतात. जो गोंयची आयडेंटिटी आसा की बीच ही गोंयची आयडेंटिटी. सो तें आमचें आयडेंटिटी न्ही म्हणटा बीच हो आमकां निसर्गान दिल्लें एक तुमकां गिफ्ट अशें. आमची आयडेंटिटी इज वेगळी, ती आमी थंय प्रेजेंट करपाची आनी ती प्रिजर्व करपाची. म्हणजे गांवठी वखदां आसतलीं, मागीर आमच्यो धालो, फुगड्यो, वेगवेगळे तरेचे नाच, दिवली नाच, बाकीचे सगळे आनी खेळ हे प्रिजर्व करप. आनी मेन म्हणजे बायोडायवर्सिटी आनी आमचें शेत हें सगळें जें हें करपाचें थंय प्रिजर्व करपाचें आमी थंय तयारी करतात अशें ताणें सांगिल्लें आसा. सो हें जर एकंदर पळयलें जाल्यार एक बऱ्यांतली बरी गजाल म्हणजे कशेंय जावं पूण एक ग्रामीण संस्कृती आतां ऑन द फोर फ्रंटाचेर येवपाक लागल्या.
आनी गोंया खातीर म्हणजे गोंयचे बिचीस आनी हे इतले ओवरक्रावड जाल्यात. जर हो जर ट्युरिस्ट आहा तो जर गांवांनी गेलो जाल्यार ते गांवांतली इकॉनॉमी वाडटली. प्लस गोंयाक एक वेगळो एक गोंया खातीर गोंयचे एक वेगळे सैमीक आंग लोकांक पळोवपाक मेळटलें. बरोबर. तांची म्हणजे ताणें जे प्लॅन सांगला त्या भशेन थंय तुजो आदर्श ग्राम तो करपाचोच जालो. थंय रेव्हेन्यू वाडोवपाचो कसो आनी बिझनस कसो वाडोवपाचो हाजेरूय म्हणटा आमचो प्लॅनिंग चालू आसा. सो ह्यो आशिल्ल्यो आमच्यो ह्यो खबऱ्यो. आनीक फाल्यां तन्वी केसीचे फाल्यां कितें जातलें हाजे अपडेट्स आमी तुमचे कडेन घेवन येतले. सो तो मेरेन आमी तुमचो निरोप घेतात. पळयत रावात गोमंतक TV. सगळ्याक देव बरें करूं.